नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभमणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो। ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। नाताला खातीर गोंय जाला सज्ज। नेकेत्रां आनी विद्युत रोशनायेन सजल्या घरां। पर्यटनाच्या बाबतींत दक्षिण गोंयाकडे कित्याक जाता दुर्लक्ष? गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। दिवचलच्या सरवण वाठारांत गटर फुटून उक्ताडार व्हांवता घाणयारें उदक। हळशिकावण्या वासाक लागून लोकांक जावपाक लागला त्रास। कारोणा कालवी बस अपघाता विशीं पुरावे नाशिल्ल्यान ड्रायव्हर निर्दोश। पणजेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचो निवाडो। माती वाटायतले काय आनीक करतले विखारी? मडगांवांतल्या कोयर प्रदुशणा वयल्यान तिडकल्ल्या नागरिकांचो सरकाराक प्रश्न। आनी शांतादुर्गा फातर्पेकरणीची चांदीच्या रथांतल्यान काडली मिरवणूक। शेकड्यांनी लोकांनी मिरवणूक पळोवपाक केली गर्दी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। पणजेच्या बाजारांत नाताळा खातीर लागपी सामान भरिल्लें सद्या दिश्टी पडटा। ऐन वेळार खरेदी करपाक गिरायकांनी दुकानांचेर गर्दी केल्या। तशेंच वाडभर नाताळाचें सामान म्हटल्यार नातालपाय, क्रिसमस ट्री तशेंच हेर सामान विकपाक घेवन बशिल्ले लोक दिश्टी पडटा। नाताळा खातीर वेगवेगळे जिन्नस बाजारांत उपलब्ध आसा। वेगवेगळ्या कार्यालयांनी नाताळाचो संदेश दिवपी सांता क्लॉजाचें पेंटींग सद्या केल्लेलें दिश्टी पडटा। पणजे बाजार सद्या नातालाच्या सामानान भरिल्लो दिश्टी पडटा। गोठ्याक लागपी सामान तशेंच नेकेत्रां म्हणा किंवा खाण्याचे जिन्नस जे आसा नातालाक लागपी ते सद्या पणजे बाजारांत उपलब्ध जालेले आसा। प्लास्टीक नेकेत्रां म्हणा, कागदाची नेकेत्रां म्हणा, त्याच बरोबर नेकेत्रां करपाचे सांगाडे आसूये किंवा ही क्रिसमस ट्री आसूये, त्याच बरोबर जिंगल बेलाचे जे कपडे आसा, टोपी आसा, गोठे तयार करपाचे बावले, अशे वेगवेगळे सद्या नातालाचे सामान पणजे बाजारांत भरिल्ले सद्या लोकांक दिश्टी पडटा। ताका लागून पणजे बाजारांत लोकांची भरपूर गर्दी जाल्या। वेगवेगळ्या दुकानांच्या भायर सांता क्लॉजाचें पेंटींग केलां, त्याच बरोबर सांता क्लॉजाचे बावले उबारल्यात आनी हे बावले घेवपाक लोकांची गर्दी जावपाक लागल्या। पणजे बाजार नातालमय जालेलो सद्या आमकां दिसपाक मेळटा। पळयात, वेगवेगळी नेकेत्रां हांगा आसा, स्नो मॅन आसा, त्याच बरोबर सांता क्लॉज, खाणाचे जिन्नस, वेगवेगळे अशे नाताला खातीर लागपी खाणाचे जिन्नस म्हणा किंवा गोठो तयार करपाक लागपी बावले, नेकेत्रांचे सामान, अशे वेगवेगळ्यो वस्तू सद्या बाजारांत उपलब्ध जाल्ल्यो पळोवपाक मेळटा। गोंयची संस्कृताय सणा परबांनी भरिल्ली आसा। कसलोय सण आसूं, सगळ्यांक खोशयेचे ल्हार पातळटा। नाताळ हो क्रिस्तांव भावांचो व्हडलो सण। साश्टी मालात नातालाच्या दिसांनी वेगवेगळ्या तरेचे गोठे तयार करतात। फाटलीं 2 वर्सां जालीं कोवीड महामारीक लागून गोठे तयार करपाक मेळोंक ना, पूण अंदू बेतालबाटी, सेरावली, मुगूळ, नुवें सारख्या वेगवेगळ्या वाठारांनी खास गोठे तयार केलेले आसा। हे गोठे पळोवपाक लोकांची सदांच गर्दी पडटा। साश्टी मालात फाटलीं 2 वर्सां जालीं कोरोना महामारीक लागून जशे गोठे करपाक जाय आसले तशे गोठे जावंक ना। हांगासर व्हडले व्हडले गोठे लोक तयार करतात साश्टी मालात। कोवीड महामारीच्या 2 वर्सां उपरांत आतां परतून एक फावट हे व्हडले व्हडले गोठे तयार करपाक सुरवात केलेली आसा। पळयात केदे व्हडले भव्य दिव्य। बेतालबाटी, सेरावली, मुगूळ, नुवें अशा ह्या वेगवेगळ्या वाठारांनी खास हे व्हडले व्हडले गोठे लोक तयार करतात। फाटलीं 2 वर्सां जालीं हे गोठे तांकां तयार करपाक मेळोंक नाशिल्ल्या कारणान अंदू मोठ्या प्रमाणांत आनी व्हडा संख्येन परतून एक फावट व्हडले गोठे हेंच्यांनी तयार केलेले आसा। हे गोठ्यान व्हडले व्हडले बावले म्हणा, गोठ्यान लागपी सगळीं चित्रां ही सगळीं व्हडलीं आसता। ताका लागून 2 वर्सां उपरांत परतून एक फावट हे व्हडले गोठे आतां सद्या साश्टी म्हालात आमकां दिश्टी पडटले।
क्री बसो मुगलाच्या नांवान हांव सगळे गोंयच्या लोकांक आमच्या मुंगोलच्या तशें आख्या गोंयच्या लोकांक क्रिसमसाची उर्मिला कोरया उलयता आनी आमी हो क्री बसो मुंगोल म्हणून हो हिंगा आमी घोट कोताय हे पाटी आमी नवे पाट कोताय पूण 2 वर्सां कोविडा लागून आमकां करूंक मेळना गव्हर्मेंट प्रमाणे कांयच प्रमाणे मागीर ताका लागून आतां हे पाटी आमी मुखार सरले भुरगे सगळे उमेदीन भायर सरले हो आमकां घोट करपा हे पाटी आनी आमकां हो बरो एकदम सक्सेस जालो आनी आमी लोकांकूय अपील करताय म्हज्या जायते भाशेन म्हज्या भुरग्यांक एफर्ट चोवपा येवचे हिंगा आनी हिंगा म्हूण न्ही सगळे सुवातेर गोंय गेले जितले भुरगे तांकां एप्रिशिएट करचें म्हणजे दुसरे फावट करपा लागून तांकां उमेद हाडची आनी ताका लागून हे दुसरो म्हणलो आमकां हिंगा जायते ट्रॅफीक बी जाम जाता ना न्ही आनी आमकां पुलिसांगेलो सदांच सपोर्ट आसता आनी तेच भाशेन लोकां कडेन आमी मागता मातशें जेन्ना ट्रॅफीक जाम बी जालें जाल्यार आमी हेरें कोत्ताय अशें करून ट्रॅफीक फॉलो हें करपाक पूण लोकांनी मातशें कॉपरेट करचें आमकां पार्सेंट घेवन आनी सगळ्यांक आमी गोंय लोकांक हॅपी क्रिसमस नाताल लागीं पावलो काय घराघरांनी नातालाक लागपी जिन्नस तयार करपाक सुरवात जाता तशेंच कुडचड्यार रावपी पियादेत कारावलो ह्या घराब्यान वेगवेगळ्या तरांचे नातालाचे जिन्नस म्हटल्यार दोदोल दोश करमला नेवऱ्यो अशे जिन्नस तयार केला ह्या परबे निमतान शेजारी एकवटान येवन हे जिन्नस करपाक मजत करतात अशें पियादेत कारावलो हाणें सांगलें नाताल लागीं पावलो काय सगळे लोक खोशालकायेन वेगवेगळे नातालाक लागपी जिन्नस तयार करतात तितून दोदोल दोश नेवऱ्यो बिबिंका अशे वेगवेगळे जिन्नस आसपावता कुडचडे रावपी पियादेत कारावलो हांच्या घराब्यान सुद्दां वेगवेगळे नातालाक लागपी जिन्नस तयार केले हितून नेवऱ्यो आशिल्ल्यो दोदोल दोस अशे आशिल्ले वेगवेगळे नातालांचे जिन्नस म्हटल्यार दोदोल दोस करमला हे सगळे शेजाऱ्यांनी एकवटान येवन तेंगेर तयार केले पियादेत कारावलो हांच्या ह्या घराब्यान हे तयार केल्ले हे जिन्नस आसा पळयात कशे सुंदर अशे क्रिसमसाची तयारी तेंच्यांनी केली त्यांच्या घराच्या भायर क्रिसमस ट्री उबारिल्ली त्याच बरोबर हे वेगवेगळे जिन्नस तेंच्यांनी केले क्रिसमसाच्या निमतान गोंयांत वेगवेगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येवन क्रिसमस साजरो करतात त्याच प्रमाण पियादेत कारावलो हांच्या घराब्यान सुद्दां वेगवेगळे धर्माचे लोक एकठांय येवन तेंच्यांनी हे जिन्नस तयार केले तांकां बाकीच्या शेजाऱ्यांची सुद्दां हे जिन्नस तयार करपाक आनी हे डेकोरेशन करपाक मजत जाली हे करपाक आमकां जावं डेकोरेशन जावं आमी खांडावळची आमी कोत्ता ती आमी दुसऱ्याच्या आमच्या शेजऱ्याच्या एकवटान आमी हें कोत्ता म्हज्या शेजऱ्याक हिंदू आसान मुस्लीम आसान सो ती भाव भयणां येवन आमच्या घरांत आमी जें गोड कितें कोत्ता तें करूंक म्हाका खूब आदार केल्लो आसा आनी हेच भाशेन आमी सदांच हे खाणा वरवीं आमी आमची एकामेकाची आमी मोगाची बांदपास आमी बांदून दवरता ह्यो जावन आसात नेवऱ्यो ज्यो आमच्या हिंदू मुस्लीम भावान एक जावन म्हजे वांगडा केल्ल्यो आसात त्यो हें जावन आसा हें दोदोल ही दोश ही कोरमोलां आनीक हें पेरात आनीक ही केक नातलाची परब लागीं पावल्यान शिक्षणीक संस्थांनी नातलाची परब मनोवपाक उमेदीन चालू आसा केरी वाठारांतल्या न्यू इंग्लीश हायस्कूल विद्यालयांत व्हडा उमेदीन नातलाची परब मनयली सेंट झेवियर इगल्स केरीचो प्रिस्ट हार्मोजिन्स फर्नांडीस मुखेल सोयरो म्हणून थंय हाजीर आशिल्लो विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्यो मनरिजवणेच्यो कार्यावळी थंय सादर केल्यो
पुराय गोंयांत नातलाची नेटान तयारी चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर गोंयची पयली ड्रमर म्हणून फामाद आशिल्ली फातिमा पिंटोन वायलीन आनी माउथ ऑर्गनाचेर सादर केल्ले हे केरळांत आमी पळोवया. कोविडाच्या 2 वर्सां उपरांत गोंयांत नव्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. मोपा विमानतळ सुरू जाल्ल्यान ह्या वर्सा देशी तशेंच विदेशी पर्यटक लेगीत व्हडा प्रमाणांत येतले अशी अपेक्षा आसा. पूण सगळे पर्यटन हरशी प्रमाण केंद्रीत जाला ते उत्तर गोंयांत. वर्सा निमाणे कडेन पावले तरी दक्षिण गोंयच्या कितल्याशाच हॉटेलांनी आजुनूय फावो ते प्रमाण धंदो जाल्लो दिश्टी पडना. अशें कित्याक जाता? पर्यटनाच्या नजरेंतल्यान सरकार दक्षिण गोंयचें प्रमोशन कित्याक करिना? हांगाच्या पर्यटन वेवसायिकांचें कितें म्हणणें आसा पळोवया ह्या विशींचो हो स्पेशल रिपोर्ट. नाताळ लागीं पावलो तरी लेगीत दक्षिण गोंयची भोंवडी केल्या जायत्या हॉटेलांनी आनी रेस्टॉरंटांत कोणूच पर्यटक दिसना. अशी परिस्थिती दक्षिण गोंयच्या साबार दर्यादेगेंचेर आसा. पर्यटकांची किरकोळ गर्दी आसली तरी शेक्साक धंदो ना. दक्षिण गोंयांतल्या हॉटेलांनी 35% बुकींग जाला. हाचें मुखेल कारण म्हणल्यार पर्यटन विकासाच्या बाबतींत उत्तर गोंयच्या तुळेन दक्षिण गोंया कडेन सरकारान दुर्लक्ष केल्या अशें पर्यटन वेवसायिकांचें म्हणणें. सावथाक तरी टुरिजम खंयचोय हॉटेलरान 35% ऑक्युपन्सी क्रॉस केल्ली ना. आतां रावता क्रिसमसा दिसा चुकोन 40% बी जाली जाल्यार जाली. हॉटेलां एमटी आसा. सावथ गोवाक फ्रॉम कावलोसीं धरून टील बोगमाळो सामकें डेड आहा. आनीक टुरिस्ट ना. खंय तरी लोक येतलो आनी खंय तरी रावतलो ते बिझनेस आसा. पूण टॅक्सीवाल्याक कांय फायदो आसचो ना. हॉटेलां सामकी एमटी. आनीक दीस पावले भोगलेर फाल्यां परवां क्रिसमस. सावथ गोवा सामकें डेड. चोय टुरिजम मरे पात्रांव सारको डेड आहा. शेकवाले, वॉटर स्पोर्ट वाले, टॅक्सीवाले जोडपा सारके वीक. आनी तें कारण कितें? गॅस्ट जाय तेल म्हणटा एअरपोर्टान टॅक्सीनी, बट हे गॅस्ट पयशे मोडपी येवं नाय. कोविडा टायमार गॅस्ट पयशे मोडपा येयल्ले कित्याक जर्मनी, हॉलंड, थायलंड, दुबय वचपा बंद आसलोले. सो फर्स्ट क्लास इंडियन गॅस्ट आहाय ते गोंय येयले, पयशां फोदोड घालून गेले. पूण तेसो गॅस्ट नाय. आतां आहाय ते सुपर मार्केटी वयताय, सगळे रांदून जेवपा वस्तू घेताय आनी रुमाकू रांदून जेयताय आनी बायलां बीच यूज करपा येताय.
हे आतां अशी परीक्षा जाल्या. खरें पळोवपाक गेल्यार दक्षिण गोंयांतल्यो दर्यावेळो उत्तर गोंया परस शांत आनी आकर्शक आसात, पूण हांगा येवपी पर्यटकां खातीर ह्या दर्यादेगेंचेर साधन सुविधा उपलब्ध ना, अशें हांगाच्या बारीक पर्यटन वेवसायिकांचें म्हणणें आसा. जरी तर गेस्ट समज बिचार येयलो त्या सुविधा म्हणून सारकी बेस्ट कांयच ना. हे टाउट्स आहा पळय बिचाचेर ते आनीक सोदायता. जशे परी गोरवां आहा थिंगा आतां कॅमेरामॅन ते कोण ना जाल्यार कोण आमी तांकां कांय ऑर्डर दिल्यार ते खंयचे ते काडटले म्हणटा ते कांय काडपाची कांय खबर करना. ही सिस्टम असो जालो आहा की कोण येता कोण बिझनेस करता आनी आमकां तें सारकें बिझनेस ना. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्यटकां सांगता. हालींच कांय वर्सां पयलीं भायल्यान आयिल्ल्या पर्यटन वेवसायिकांनी उत्तर गोंयांत आपलो राबितो करून ड्रग्स पुरवठो, बेकायदेशीर डान्स बार, बेकायदेशीर वेश्या वेवसाय ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी गोंयचें नांव पर्यटन मळाचेर इबाड केलां. सर नोता जायते नायट क्लब आहाय, जायते ड्रग्स चलताय म्हणटाय, जायत्यो पार्टी जाताय, तेसोल्यो हिंग जायनाय. आनी आमगे नोतकारां इंट्रस्टूय ना एसो नायट क्लब हें तें करपाचें. आमकां पीस जाय. पूण आमगे टुरिजम मिनिस्टरान सावता जायते इव्हेंट दवरपा जाय. म्हणचे आतां तुमगे हे फिल्म फेस्टिवल कोताय नोता घाताय आनी केसो पार्टी बरी क्वॉलिटी स्टार लोकां हाडटाय नोता घाताय. तें सगळें एशी करपा जाय. आमकां जाय जागा आहा बिचीर डिव्हलप करपा. गोंयच्या ह्या इबाडिल्ल्या प्रतिमेंतल्यान गोंयाक भायर काडपा खातीर तशेंच गोंयच्या संस्कृतायेची वळख सांबाळून दवरपा खातीर सरकारान दक्षिण गोंयच्या पर्यटन विकासात भर दिवपाची गरज आसा. वॉट वी नीड इज नाव 5 तारखेर अगर मोपा कॉमेस जाता जाल्यार मडगांव साकून मोपा वचपाक शटल सर्वीस जाय. दिसाक कितल्योश्यो आसपाक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें 5,000चे हॉटेल, 4,000चे हॉटेल, 4,000ची टॅक्सी उधार करची पडटली, 3,500 प्लेनाचो तिकेट आनी तेजेर 4,000ची टॅक्सी सावथाक येवपाक आमी मरतले. सो आमी एक्चुअली कायलीत आहा ते कायलींतले काडून आमकां उज्यांत घालचे न्हू म्हणून सरकारान बेग्या बेगी द बेस्ट शटल सर्वीस फ्रॉम मारगांव कॉमेसाची. गौरांग प्रभू मळकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गटार फुटिल्ल्यान दिवचल मालांतल्या सरवण गांवांत भर लोकबळशीस घाणीची समस्या उबर आसला. गटारांतले घाण उदक उक्ताडार साचिल्ल्यान मुळावी शाळा आनी वाचप घरा लागीं हळशीक पातळ्ळ्या. फाटल्या 1 म्हयन्याच्यान ही समस्या आसा. घाणीक लागून जराळा वाडल्या देखून रोगराय पातळपाची भिरांत आसा. भलायकी खात्यान हे गंभीर समस्या कडेन लक्ष घालून ताचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी लोक करपाक लागल्या. गोंय सरकारान गोंय मुक्ती दिसा ड्रोन पॉलिसी 2022 लॉन्च केली. कशी आसा ही ड्रोन पॉलिसी? ह्या पॉलिसीचो गोंयांत कितें फायदो जातलो? गोंयांत ड्रोन इंडस्ट्री कशी वाडपाक शकतली ह्या विशीं पळोवया संजना हंजुणकराचो स्पेशल रिपोर्ट. गोंय हे दर्यादेग आनी पर्यटन थळ आशिल्ल्यान सुरक्षे विशीं गंभीर आसप गरजेचें. 19 डिसेंबराक गोंय सरकारान ड्रोन पॉलिसी 2022 लॉन्च केली. हाचे पयलीं तेलंगणा आनी हिमाचल प्रदेश ह्या 2 राज्यांनी ड्रोन धोरण तयार केलां. ड्रोन धोरण तयार करपी गोंय हे 3रे राज्य. सर्वे, पर्यटन, भलायकी, नुस्तेमारी, खण वेवसाय हाचे खातीर ड्रोनाचो वापर करपाची सरकाराची मोख आसा. ह्या खासा रिपोर्टान आमी जाणून घेवया ड्रोना विशीं आनीक म्हायती. गोंय ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंग हब जावचें ह्या हेतान गोंय सरकारान ड्रोन धोरण चालीक लायलां. गोंय सरकारान चालीक लायिल्ल्या ड्रोन पॉलिसी 2022 प्रमाण सरकाराच्या खात्यांनी मनीसबळ नाशिल्ल्या विमानांचो वापर कार्यक्षम आनी प्रभावी शासन करपा खातीर विचारांत घेवचो अशें सुचयलां. ड्रोन ऑपरेशन्स आनी पायलट प्रमाणपत्राचे वेगवेगळे अभ्यासक्रम दिवपी ड्रोन शाळा स्थापन करपाक सरकार मदत करतले अशें ह्या धोरणान म्हणलां. इन फ्युचर आमकां नवीन इंडस्ट्री लोकांक एट्रॅक्ट करपा खातीर दीस ड्रोन पॉलिसी वील हेल्प आनी निश्चित रित्या म्हाका दिसता म्हणजे इट इज एन मॅन्युफॅक्चरींग यूज आनी ताज्या उपरांत ड्रोन स्कूल ह्या सगळो कन्सेप्ट
ज्याची इन फ्युचर आमी पळयता की ड्रोनाचो यूज जो आसा पळय न्ही, इवन दो इन डिजास्टर मॅनेजमेंट आणि त्याच बरोबर फॉर द डिफरंट स्ट्रॅटेजीक हितूंतल्यान म्हणजे सर्वे पासून तो बॉर्डर सर्वे पासून सेक्युरिटी पर्यंत ह्या दोन हितूंतल्यान जो आमी ड्रोनाचो कंप्लिटली यूज आतां सेक्युरिटी पर्पज जो ड्रोनाचो यूज जावपाक लागला. म्हणजे वी आर नॉट अ बॉर्डर स्टेट बट वी आर एट अ कोस्टल स्टेट. इन फ्युचर म्हणजे फाटलो जो सेक्युरिटी थ्रेट आशिल्लो मुंबय सारकिल्या ठिकाणी तो कोस्टलांतल्यानूच जाल्लो. त्या खातीर वी शूड बी द अलर्ट एट बींग अ कोस्टल स्टेट ऑल्सो. त्या खातीर फ्रॉम सर्वे टू सेक्युरिटी पर्पज ड्रोनाचो यूज कशा पद्दतीत करूंक शकतले हेचो इन एडवान्स सेक्टरांत करपाक लागला. त्या खातीर आमी आमची ड्रोन पॉलिसी लॉन्च केल्या उपरांत अशा पद्दतीच्यो न्यू इनोव्हेशन्स गोंयांत इंडस्ट्रीज ज्यो आमी एट्रॅक्ट करपाक शकतले आनी निश्चित रित्या ताचो फायदो आमकां इंडस्ट्री म्हणून हाज्याय फुडें जातलो. When it comes to the Goa drone policy 2022, modest estimates suggest that the commercial drone industry is expected to gain a market reach with US $55.8 billion by 2026. Our Prime Minister wants this particular policy to go up through every state, and I'm very happy to announce that we are the third state in the country, Goa being very dominantly coming up with the policy after Telangana and Himachal Pradesh. The most common uses for drones include mapping, surveying, inspection, photography and filming. Asia is currently the region with the largest commercial drone industry, with China and Japan dominating this sector. The evolving market share has triggered governments to take up policies and regulations revolving around this drone industry. The Government of India has notified the Drone Rule 2021, wherein the previous rules were liberalized. Aircraft systems were classified, zones for flying drones were defined, pilot lines eligibility was fixed, several approvals were abolished, regulations of imports were streamlined, and other steps were taken for a conducive drone ecosystem. गोंयान गुळे वखदांचो वेव्हार हिसपा भायर वाडला. गोंयान पर्यटक येतात वतात, ड्रग्स खंयच्यान येतात, ताची सांठवण वांटप खंय जाता, कोण करता हाचेर नदर दवरपाक गोंय पुलिशेन 3 ड्रोनाची ऑर्डर दिला. येरादारीच्या नंदरींतल्यान लेगीत ही येवजण फायद्याची थारूं येता, जातूंतल्यान नेम मोडपी चालकांक धरप पुलिशेक सोंपें जातलें. गोवा पुलिस इज प्रोक्योरिंग 3 ड्रोन्स. हमारा टेंडर प्रोसेस ऑलमोस्ट फाइनलाइज हुआ है एंड सून वी विल बी इशूइंग वर्क ऑर्डर फॉर प्रोक्योरिंग 3 ड्रोन्स. ये 3 ड्रोन्स will be used for primarily for coastal security, coastal areas की surveillance के लिए यूज़ करेगा. Other than that, drones ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जहाँ पे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है उस मामले में भी drones can be used. In any incident where we want a surveillance or monitoring from the top, वहाँ पे भी ड्रोन्स का यूज़ हो सकता है. हम जो ड्रोन प्रोक्योर कर रहे हैं, these drones are capable of night vision also. रात को भी ये ड्रोन यूज़ कर सकता है और इसमें ऑटोमेटिक जो टेक ऑफ स्टेशन है वहाँ पे वापस आने का फैसिलिटी भी है. ये ड्रोन्स कैन ऑल्सो रीड द नंबर प्लेट्स. सो इफ़ एट ऑल इट्स देयर इज ए चेस और जहाँ पे criminals are running away or there is a situation in which police को force यूज़ करना पड़े या उनके पीछे भागना पड़े, especially if there is a vehicle chase or something, these drones will be extremely useful. सैमीक संकश्टां येतात तेन्ना मजत धाडपाक तशेंच जंय मनीस वचपाक शकना थंय म्हायती दिवप घेवप करपाक ड्रोन बऱ्याक पडटले. तशेंच शेतकी वेवसायिकांक किटकनाशकांची फवारणी करपा खातीर लेगीत ड्रोनाचो वापर जावं येता. ड्रोन एग्रीकल्चर सेक्टराक इम्पॉर्टंट इम्प्लिमेंट जावन आसा तें, कित्याक आतां लेबर कॉस्ट खूब वाडला
आनी ड्रोनांतल्यान आमच्यांनी नियरली 75% कॉस्ट लेबर कॉस्ट आनी इनपूट कॉस्ट दिवपाक जाता, सेवींग करपाक जाता. आतां ड्रोन हो आमच्या एग्रीकल्चराक वापरतात तो म्हणल्यार सारें मारपाक, सारें सोल्युबल वॉटर सोल्युबल फर्टिलायझर जें आसा, युरिया आनी दुसरीं आसात ते ताचो वापर करपाक ताचो वापर जाता. आनी तशेंच हर्बिसायड नडणेचीं वखदां जीं आसात, विडिसायड ती मारपाक ताचो वापर जाता. तशेंच आमचे माड आसात, सुपारी आसात, काजू आसात, आंबे आसात, तांचेरय वखदां मारपाक, किडनाशकां मारपाक ताचो भरपूर वापर जाता. आनी अशें करून आमच्यांनी लेबर सेवींग जाता आनी तेच बरोबर इनपूट कॉस्ट, पेस्टिसायड फर्टिलायझर कॉस्ट जो आसा तोय सेव जाता. अननेसेसरी ताजे विबाड जायना, वेस्टेज जायना. आतां ड्रोनाची एक स्कीम आमची आसा. हो ड्रोन जो आसा तो ताका सादारणशे 10 लाख रुपये पडटात आनी सरकाराचे ताका 40% सबसिडी आसा. चडांत चड 4 लाख मेरेन सबसिडी मेळटा. शेतकऱ्यांक मेळटा, NGOक मेळटा, फार्मर्स प्रोड्युसर्स ऑर्गनायझेशन ग्रुपाक मेळटा, सेल्फ हेल्प ग्रुपाक मेळटा. तांच्यान तो घेवं येता आनी एक कमर्शियल बेजीस तो वापरूं येता. ड्रोन उद्देग भारतांत एक मुखेल रोजगार निर्मिती क्षेत्र म्हूण उदेतलो आनी ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सेवा कशी दिवप हाची क्रांती करतलो आनी सरकारी सेवा दिवपाकूय सोंपें करतलो. शेतकी संरक्षण, आपत्ती वेवस्थापन आनी खेळां सारक्या मुखेल क्षेत्रांनी ड्रोनाचो वापर वाडटलो आनी भारतांत संवसारांतले ड्रोन केंद्र जावपाची तांक आसा असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें उक्तायलो. ड्रोन टेक्नोलॉजी कम से कम समय में मुश्किल से मुश्किल काम सटीक तरीके से कर सकती है. ड्रोन वहां भी आसानी से आ जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकता. तंत्रज्ञान दिसान दीस आधुनीक जायत आसा, सुदारत आसा. ताचो चडांत चड वापर सरकारी यंत्रणेन करपाक जाय. गोंय सरकारान ड्रोन धोरण चालीक लावन निश्चितूच आधुनीक तंत्रज्ञानाच्या दिकेन पावल मारलां. हें पावल निश्चितूच सफल जावन गोंयकारांक हाचो फायदो जातलो अशी आस्त दवरुया. गोमंतक TV खातीर हांव संजना हंजनकर. हे आशिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.